नमस्कार पळय प्रायम खबरो। लायटीचे कनेक्शन दितना वीज खात्यान सामान दिवचे वीज नियामक आयोगान केले स्पष्ट। गोंयचे सुनावणेक गिरायकांच्यो कागाळी खात्यान थारायले नवे युनिट दर आनी स्लॅब। बाबुशाक काँग्रेसींतल्यान काढलो 6 वर्सां खातीर बाबुशाक काडपाक काँग्रेस हायकमांडाचो बावटो म्हूण सांगता प्रदेश काँग्रेस। मात मिडिया मुखार AICCचो लेखी आदेश ना। मापा पंचवाडी दुकराच्या फाशांत अडकलो बिबटो बेशुद्ध करून धाडलो बोंडला। 4 म्हयने फाटीं त्याच वाठारांत बिबट्यान राना खात्याचे टिमीक चुकोवन काडिल्ल्यो फुज्यो। साकवाळे खाजनात लोक शेतां रोवंक तयार, मात मानस उक्ती पडिल्ल्यान जमीन काबार। लोकांक जाय रिक्रिएशनल पार्क, भलायकी सेवा, बॅटल झेडपीत साकवाळचेर खासा रिपोर्ट। आनी फातर्पेचे कुंकळकान्नीचे सत्र्यांक गोंयभरच्यान लोकांची गर्दी। हिंदू क्रिस्तांवाचे एकचाराचे कुंकळकान्नीचे सत्र्यांक दर्शन। रोमटामेळ आनी धुळवळीन पळयात कुंकळकान्नीच्यो फामाद सत्र्यो। खबरो विस्तारान। लायटीचे कनेक्शन दितना लोकांक सर्व्हिस केबल आनी बाकीचे सामान हाड म्हणप बरोबर न्ही। वीज खात्यान लोकांक कनेक्शन दितना सामाना खातीर पिट्टा म्हूण एक्टिव्हिस्टांनी संयुक्त वीज नियामक आयोगा मेरेन विशय पावयलो। लायटीचें सामान खात्यान दिवंक जाय म्हूण आयोगाचो अध्यक्ष सुधीर चतुर्वेदीन पणजे सुनावणेंत स्पश्ट केलें। फुडल्या 3 वर्सांक लायटीचे युनिट नव्यान थारावपाची प्रक्रिया आयोगान सुरू केल्या। गोंयच्या वीज खात्यान नवे स्लॅब आनी दरांचो प्रस्ताव दिला। संयुक्त वीज नियामक आयोग लोक सरकार आणि उद्देगाची बाजू आयकून लायटीच्या युनिटाचे दर थारायता। ते भायर गिरायकांच्या अडचणींनी लक्ष घालता। बुधवारा पणजे जाल्ले भौशीक सुनावणेक 2015 ते 2018 मेरेन 3 वर्सांक लायटीचे दर आनी बाकीच्या प्रस्नांचेर चर्चा जाली। वीज खातें कनेक्शनां दितना लोकांक सामानाक कटकटी करता। लोकांक बिलां सारकी मेळनात म्हूण एक्टिव्हिस्ट रोलंड मार्टिन्सान विशय काडलो। That a billing procedure be put in place, sir, because if the consumer can pay on time, then there is no burden on the consumer. They can get their money on time. So somewhere there is some problem where the consumer cannot pay his money to them because the bills are not available. And 30-meter wire, sir, from the pole to the house. Many times the consumer is told you go to the market and purchase it. Now I do not know how we can bring this back in place and put this system in place. आयोग म्हणटा खातें करता तें बरोबर न्हय। नवें कनेक्शन दितना सामान खात्यानूच दिवंक जाय। No infrastructure is required to be purchased by consumer. Okay. It is duty of the department that has to provide services to the customer. एप्रिला सावन लायटीचे युनिट दर 20 पैशांनी वाडोवपाचो प्रस्ताव वीज खात्यान दिला। सध्या युनिटाचो दर ₹1.20 आसा। 1 ते 60 युनिटाचो स्लॅब 1 ते 100 व्हरपाचो प्रस्ताव आसा। दुसरो स्लॅब 61 ते 250 युनिटां वयल्यान 101 ते 200 आनी ताचो युनिट दर ₹1.70 वयल्यान ₹2 करपाचो प्रस्ताव आसा। तिसरो स्लॅब 251 ते 500 वयल्यान 201 ते 400 आनी ताचो युनिट दर ₹2.75 वयल्यान ₹3.20 करपाचो प्रस्ताव आसा। जाल्यार चवथो 501 युनिटां वयलो स्लॅब 401 युनिटां वयल्यान सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा। ताचे युनिट दर ₹3.20 वयल्यान ₹3.70 करपाचें चल्लां। सरकाराचो प्रस्ताव लोक आनी कंपन्यांच्यो सुचोवण्यो लक्षांत धरून मदलो मार्ग काडटले म्हूण चतुर्वेदीन स्पश्ट केलें। और इस बार हमने उनसे कहा था कि हर साल एक एक करके आप आते हैं, वैसे मत आइए। आप जो है मुझे 3 साल का आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं और 3 साल के अंतराल में कितना आप बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो दीजिए हमको। और प्रपोजल के बाद में हम जो हैं डिफरेंट बॉडीज़ हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके व्यूज़ सुनते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने अपना सजेशन दिया, हमने आप लोगों के सजेशन सुन लिए, उसके बीच में से रास्ता हम निकालेंगे। क्या आपने उनको कॉर्पोरेशन बनाने का कंपलसरी किया है? दिया है। और कितने पिछले बार भी आपने दिया था कॉर्पोरेशन? कहा था कि जितना जल्दी आप चाहे बना लीजिए। लायटीची नवी कनेक्शनां, मीटर आनी सामानाच्यो कटकटी, बिलाच्या गोंधळा सारक्यो गजाली आयोगा मेरेन पावल्यो। दुसरे वटेन खातें लायटीचे युनिट वाडोवंक सोदता।
लायटीची बिलां वाडटना खात्याचो कारभार सुदारतलो काय कितें तें एप्रिलूच सांगतलो. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. सांकवाळे खाजनांत लोक शेतां रोवंक तयार जाल्यात. मात फाटलीं 5 वर्सां मानस उक्ती उडयल्ल्यान सगळें खारें उदक खासनाच कुसलां. नवे झेडपीन मानस जाग्यार घालची म्हूण लोक मागतात. उक्त्या सुवातींचेर थंय भुरग्यांक पार्क बांदचें म्हूण विद्यानगरचे लोक मागतात. सांकवाळ वयर सरिल्ल्या लोकांक जाय. बॅटल झेडपीचे दुसरे रिपोर्टांत सांकवाळचेर खासा रिपोर्ट. सांकवाळच्या शेतकारांक शेतां करपाची खूब उमेद, मात परिस्थिती तांच्या हातान ना. इतली वर्सां हें शेत रोवपा आशेत आनी जायते आमी मामलेदारां पासून रिपोर्ट केले. हे शेताक एक हाजोना लागता आनी हाजनांतल्यान होळी येता ती सारकी ह्या शेतांतल्यान येता. ती होळी ती ब्लॉक जाल्या आनी तें उदक हें इजी फ्लो जायना शेतांतलें आनी तें आडवोन उरता आनी उदक ह्या शेतांत उरता आनी हें शेत हें पाड जालां. सो झेडपान जाताली ती होळी उस्तून हे शेतकारांक सोंपेपण दिवपाक शेत रोवपाक. फाटल्या 5 वर्सांत थंयचे झेडपीन कांयच केल्लें ना. नवे झेडपीन तरी सांकव आनी भितरले रस्ते जाग्यार घालचे म्हूण लोक मागतात. पण आतां 5 वर्सां जालीं कांयच व्हडलें इम्प्रूवमेंट जालें ना. कितले शेतकार आमी आतां 8, 9, 10 वर्सां जालीं झगडटात मामलेदारा कडेन. आनी आमची शेतां बुडयतात तें नुस्त्याक खावपाक लागून जिल्ल्याच्यान हें करपा जाता. मागीर मिडल धाकटे बारीक बारीक रोड्स आहा हिंगा. कितले वर्सां जालीं आमी झगडटाय रोडाक. रोड ना. ते रोड तेंच्या विदीन बजेटान आहा जाल्यार ते रोड करपा जाताले. कांयच खबर ना. थंयच्या लोकांक बंदारो, भलायकी सेवा असल्यो गजाली जाय. बांदारे बांदपाक जाय आसले, थंय मानस बांदपाक जाय आसली. ही तेणी कामां करपाक जाय आसली. मॉस्किटो ब्रिडींग हें तें सगळें जाल्लें आसा. तेन्ना तें सॉल्व जावपाक जाय. उक्त्या सुवातींनी पार्का सारकेल्यो गजाली उबारच्यो म्हूण विद्यानगरचे लोक मागतात. MPs who were elected have not lived up to our expectations. In our area, in Vidyanagar, there were so many open spaces which are not developed. The ZP could have developed them. We could have had a nice children's park, could have a nice recreation hall where lots of other courses could have been conducted. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. आमदार बाबुशाक खंय काँग्रेसींतल्यान काडलो. GPCCच्या थारावाक सोनिया गांधीन हयकार दिला म्हूण प्रदेश काँग्रेस सांगता. मात AICCचो लेखी आदेश मिडियाक दाखयल्लो ना. बाबुशाक 6 वर्सां खातीर पक्षांतल्यान काडपाचें थारलां म्हूण काँग्रेसीचे म्हणयाऱ्यान मिडियाक सांगलें. पणजे पोटवेंचणुकेक बाबूश फुर्तादाड वावुरलो म्हूण ताका काडपाचें काँग्रेसीन थारायल्लें. बाबूश म्हणटात तशें जाल्यार सुटलो एकदांचो. आमदार बाबुशाक काँग्रेसींतल्यान खंय काडला. बाबुशाक पक्षांतल्यान कायमचो काडपाचें प्रदेश काँग्रेसीच्या कार्यकारिणीन थारायल्लें. पूण थाराव घेवन म्हयनो जालो तरी बाबुशाचेर कारवाय जाय नाशिल्ली. हायकमांड आयकना म्हूण लुईझीन बाबुशाची फायल घेवन दिल्ली मेरेन गेल्लो. पक्षान खंय आतां बाबुशाक 6 वर्सां पक्षांतल्यान भायर काडपाक हयकार दिला. The Honorable Congress President Srimati Sonia Gandhi has agreed to the proposal, the resolution of the Executive Committee of the Goa Pradesh Congress Committee for taking stern disciplinary action against all the party leaders who have worked against the party and are committing acts of indiscipline accordingly. Honorable Congress President Srimati Gandhi, considering the conduct and the acts of indiscipline of the St. Cruz constituency MLA Shri Atanasio Monserrat, has decided to expel Shri Monserrat from the Congress party for a term of 6 years. बाबूश म्हणटा तशें जालां आसत जाल्यार सुटलो एकदाचो. I accept the decision. I've got no issue over that decision. Now there's always a saying, they always say, at least Congress, that Congress is an ocean. So I prefer to remain in the river than in the polluted ocean. At least I believe that I don't require a party. I require people. That is more important to me. People, it is party can expel you. People should not expel you. Regional farm, we will see. Azun time election anun 2 or till then कितें जायते सांगू शकना. So let us wait and watch the situation. At present, I am free. I am breathing clean and fresh air. So I am okay with that. Congress says there is a democracy in the party. I don't see that as a democracy in the party. It is all a dictatorship party which is going on in the state. I wish them all the best. सोनिया गांधीन बाबुशाक काडपाक हयकार दिला म्हूण प्रदेश काँग्रेस म्हणटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन कवस. घेऊ एक विराम.